टेक चार्ज आमचे बाकीचे सगळे इतर लिडर्स आम्ही त्यांना प्रेस घेतली त्यांना तुम्ही दोन प्रश्न विचारले रिगार्डिंग एलिगेशन्स ऑफ आम आदमी पार्टी आणि लहिराई देवस्थानात सो वेर आय सेड की ते वी विल सी व्हॉट दे हॅव सेड एंड दे विल बेसिकली विल रिएक्ट. पहिले सुवातेर म्हाका दिसता गोंयच्या पॉलिटिक्सान गोंयच्या राजकारणात ज्या पद्धतीचे राजकारण गेल्ले 3-4 दीस चल्ला म्हाका दिसता गोंयकार डजंट एप्रिशिएट हे राजकारण. हांगा कोणाचे पर्सनल टार्गेट करप पर्सनल रॉंग फॅक्ट्स उलोवप गॉसिप आयकून कोणाक डिफेम करप आय थिंक हे एज्युकेटेड लोक शिकिल्ले लोक जे प्रोफेशनल आसा असले लोकांक शोभा हे म्हाका दिसता दिसना. कित्याक अमित पालेकरान प्रेस घेवन अमित पालेकरान सांगलें की 4 तारखेक रातचो जेन्ना आपूण घरा पावलो तेन्ना ताणें म्हजो व्हिडिओ पळयलो आनी तो म्हणटा की आमी आम आदमीक अटॅक करपाक स्टार्ट केले आम आदमीक आमी बी टीम म्हणली. म्हाका दिसता अमित पालेकर हो एक लॉयर बाय प्रोफेशन आनी अमित पालेकराक अशी फटिंगपणां उलोवप ही शोभा दिना. कित्याक 2 तारखेक गांधी जयंती 2 तारखेक दसरो आमी सगळे लिडर आमचो खासदार आमचो विरोधी पक्ष फुडारी आमी ओल्ड गोवा मेळिल्ले वी हॅड अड्रेस द प्रेस ऑल्सो आनी देर वी डिस्कस अबाउट गोवा इश्यू. 3 तारखेक आमचो लिडर आमचो नॅशनल कमिंग टू व्हॉट ही स्पोक अमित पालेकर आज खूब उलयलो. तो बाणावले ब्लॉका बद्दल उलयलो तो आमच्या साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटा बद्दल उलयलो. आय थिंक दिस इज नॉट द वे गोवन वॉन्ट टू सी पॉलिटिक्स. आज तुम्ही जर राजकारणात असाल राजकारणात तुम्ही लोकां लागून आसात लोकां पासत आसात. आय थिंक वी हॅव टू आम्ही अटॅक करू ना. अमित पालेकर विसरलो की गेल्ल्या आठवड्याक ताच्याच वाल्मिकी नायकान प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली एक व्हिडिओ तुमकां दाखयलो आणि काँग्रेसीक अटॅक केल्ले दिल्लीचो तुमचो व्हिडिओ दाखयल्लो. ताच्या उपरांत ताजे दोनूय आमदार ज्या दीस स्पीकर इलेक्शन आशिल्ले थंय तांणी सरळ असेंब्लीच्या भायर सगळ्या मिडियाक ब्रीफ केल्ले आसा. सो म्हाका दिसता तुम्ही लोकांक गोंयकारांक उजड्या वयल्यान लढला. सो म्हाका दिसता अशें लोकांक दिशाभूल करप हे ताका तरी सोबना. ताच्या उपरांत ताणें कितें उल्लेख केले ताणें सांगलें की आपूण आतां फॅक्ट्साचेर उलयता फक्त फॅक्ट्स म्हणून सांगलें पूण कसलोच कागद दाखयलो ना. कितें तरी मोबायलाचेर कितें तरी ताणें पळोवन ताणें मिडियाक सांगलें आपूण तुमकां धाडटा. म्हाका दिसता असलें घाणारडें राजकारण जातून कांय तथ्य ना. हे जर गोंयची जर आज दिशा आसा जाल्यार गोंयच्या जनतेन म्हाका दिसता हाचो विचार करचो. गोंयच्या पॉलिटिकल हिस्ट्रीन म्हाका दिसता फर्स्ट टाइम जाता आसतलें की खंयच्या एका राजकारण्याक आपल्या धंद्याचे क्लॅरिफिकेशन लोकां मुखार दवरचें पडटा. नाल्यार हांव चॅलेंज करता सांगचें कोणें आज मेरेन आपल्या बिझनसाचें अशें ओपन हाच्या पयलीं 1.5 वर्स पयलीं म्हजेर अटॅक जाल्लो आनी एका पार्टीन केल्लो तेन्ना हांवें डॉक्युमेंट्स दवरिल्ले. अरे हांव सत्यान आसा म्हणून इतलो बिनदास उलयता विथ डॉक्युमेंट्स हातून लिपोवपाचें कांय ना. आतां ताणें आपल्या प्रेस कॉन्फरन्सान हो म्हणटा आपूण आदोगाद तो म्हणटा आपूण फॅक्ट्स एंड फिगर्साचेर उलयता तो म्हणटा ट्रेटर आमी ट्रेटर म्हणटलो. असले लोकां कडेन तोंड लागपाक जायना. तूं जर तर आदोगाद तूं जर तर कोर्टान केसी झगडटा आनी जर तर लोकांक तुज्या क्लायंटाक वाचयता जाल्यार हेचो आदोगाद तुका बेसिक सेन्स ना रे करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिवपाची. तुवें सांगलें की हायकोर्टान 2024ची ऑर्डर जाली म्हणून ही हायकोर्टाची लोकांक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता. आता ह्या एक मनीस प्रमोद सावंताचो मनीस हनुमंत चंद्रकांत परब हाणें एक पिटिशन फायल केलें सेइंग दॅट जो ओर घेतिल्लो तो इलिगल ताका परमिशन ना तो रद्द करचो तो कोर्टान गेलो. आनी मजा अशी की हांव बिडर आय एम द ओनर ऑफ दॅट कार्गो म्हाका पार्टीज करूं ना. देन लेटर ऑन when my lawyer, luckily my lawyer for some other matter he was there in court, he intervened. Goa Foundation was there. You can check with Norma Alvarez, who is a reputed NGO who is fighting for Goa. She was there. She had argued in this case. Tatun prayer किती आशिल्ले and just read. On this basis, the petitioner have sought the following relief. First relief,
for an order quashing and setting the permits issued by respondent number 1, that is Director of Mines and Geology, to the respondent number 4 for transport of ore through Tisule village. हे ताणी सांगले की परमिशन दिली ती सारकी ना ती क्वॉश करची आणि फॉर अ डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्डंट नंबर 1 नॉट टू इश्यू एनी परमिट्स फॉर ट्रान्सपोर्ट ऑफ मिनरल थ्रू ओर थ्रू द एक्झिस्टिंग तिसुर्ले विलेज रोड. हे प्रेयर आशिल्ले त्या पिटिशनाचे. आता हाच्या उपरांत आर्ग्युमेंट झाले, हाच्या उपरांत हायकोर्टान एक कमिटी फॉर्म केली, कमिटी थंय गेली, सगळे इन्स्पेक्शन झाले आणि ताच्या उपरांत हायकोर्टान जजमेंट दिलो. किती दिलो? कन्सिडरिंग ऑल दीज एस्पेक्ट्स the prayer sought in the petition cannot be granted because this is आणि ताणे उल्लेख केलो की हांवें प्रमोद सावंतान म्हणटा तो ओवर म्हाका गिफ्ट केलो. अरे कित्याक लोकांकडे फटींगपणा उलयता? म्हाका दिसता अमित पालेकर जो स्वताक एक लॉयर पळय म्हणटा न्ही ताका तरी एटलीस्ट हे शोभा दिना. आता हो ओर हांवें ऑक्शनांतल्यान घेतलो. Which auction it was? It was 26th. No, sorry. It was on 22nd auction. आणि केन्ना जालें तें? Yes, 6 ऑगस्ट 2021. 6 ऑगस्ट 2021 हो इनवॉइस डायरेक्टर ऑफ माइन्स अँड जिओलॉजी. आज हे डॉक्युमेंट सगळे वेबसायटीचेर अवेलेबल आसा. वचा आणि बिडशीट पळया. अरे हो उलयता फुकट दिलो म्हणून. आय विल टेल यू नाव. I have paid state government 1 crore 78 and 4 crore 86. So almost about 100 crore rupees, close to 6 crore rupees I have paid to the government, which has gone to exchequer. I have helped in increasing the economy of the state. किती उलयता फटींग मनीस की फुकट दिलो म्हणून. आणि दुसरे आता ह्यो हे डायरेक्टर ऑफ माइन्स अँड जिओलॉजीचे हे रूल्स अँड रेग्युलेशन अँड ई ऑप्शन प्रोसिजर हे मुद्दाम हाडला. हे सगळे डॉक्युमेंट्स तुमकां दिता. फर्स्ट लाइन कितें म्हणटा तो? द फॉलोइंग ई ऑप्शन प्रोसिजर हॅज बीन लेड डाउन बाय द स्टेट ऑफ गोवा. फर्स्ट, द ई ऑप्शन इज कंडक्टेड एज पर द डायरेक्टिव्ह ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन रिट पिटिशन 435/2012. जे गोवा फाउंडेशनान पिटिशन फायल केल्ले सुप्रीम कोर्टान 2012 जेन्ना मायनी बंद जाल्यो, वेगळ्या वेगळ्या जाग्याचेर गोंयान ओर आशिल्लो, तो सुप्रीम कोर्टान कॉन्फेस्केट केलो आणि सांगलो की पावणेक घाला, ऑप्शनाक घाला, जो हायेस्ट बिडर आसा ताका तो ओर दिया. अरे आज लेजिटिमेट धंदो करप ना. वी थॉट that there is an opportunity of a valid trading business, so we participated and purchased the ओर. अरे 2021 हांव कॅन्डिडेट सुद्धा नाशिल्लो काँग्रेसीचो, हांव अध्यक्ष सुद्धा नाशिल्लो. I challenge Amit Palekar to prove that I have purchased ore beyond 2022 election. I challenge him, open challenge. कित्याक तू लोकांक दिशाभूल करता? आणि 2021 घेतिल्लो ओर ते मॅटर हायकोर्टान वता 2023. हायकोर्ट स्ट्रिक्चर्स दिता. हायकोर्ट कितें सांगता की द गोवा प्रिव्हेंशन ऑफ इलिगल मायनिंग, स्टोरेज अँड ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ मिनरल रूल 2013 जे आसा तातून सगळे कंडिशनां लेट डावन केल्या. अपार्ट फ्रॉम दॅट हायकोर्ट सेज की जर तर पोल्युशन जाता जाल्यार आपण आनी एडिशनल 15 कंडिशनां घालता, ती फॉलो करा. बिकॉज दिस ओर इज एज पर द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन. एनी स्टॉपेज ऑफ दिस ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ ओर विल बी कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. इतले ताका लॉयर जरी ताका इतले बेसिक नॉलेज ना, तो घालता की हायकोर्ट सांगता की तुवें फ्री बोर्ड जो आसता ताच्या सकयल ओर दवरचो. टार्पोलिन जे आसा दॅट यू हॅव टू टाय, इट हॅज टू बी प्रॉपरली फास्टर. समज ट्रक ब्रेक डाउन जालो जाल्यार अनलोडिंग ऑफ ओर should be avoided. Roads within the mining should be sprinkled with water. So all these guidelines were laid by the Honorable High Court in May 24th March 2023. After sitting on the head of Chief Secretary and the Director of Mines, I am giving this application which I made right from 2023 until 2025 March. मागीर जेन्ना हांवें जाल्यार कंटेम्प्ट पिटिशन तुजेर फायल करता तेन्ना मागीर तांणी मार्च 2025 हे परमीट इश्यू केला. मार्च 2025 जर तर म्हजे लिंक जर तर ह्या गव्हर्नमेंटा कडेन आशिल्ले,
जर तर हांव प्रमोद सावंताचो मनीस जाल्यार 4 वर्सां लागता लेजिटिमेट ओर ऑक्शनान विकत घेतिल्लो ताका ट्रान्झिट परमीट मेळपाक. हाचेर गोंयकारांनी उत्तर दिवचें. म्हाका दिसता अमित पालेकरान लोकांक दिशाभूल करचें न्ही आनी फॅक्ट्स उलयता, डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करचे आशिल्ले. तूं आज गोंयच्या जनतेक तुवें खूब बंडलां मारल्या, ताच्या उपरांत तुवें सांगलें की 89,000 टन्स तुवें सांगलें की म्हाका प्रमोद सावंतान गिफ्ट केला. हे लास्ट एप्लिकेशन जे हांवें खूब एप्लिकेशनां केल्ली आनी हांव एक पॅरेग्राफ हातूंतलो वाचून दाखयता, कित्याक हे म्हाका परमिशन दिनासतले. इन स्पायट ऑफ हायकोर्ट डायरेक्शन दीस पीपल वर नॉट इश्यूइंग मी परमिशन. हो पॅरेग्राफ मुद्दाम वाचता. हे लेटर तुमकां दिता. दिस इज द लेटर मेड टू द चीफ सेक्रेटरी गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा, सेक्रेटरीएट पोरवोरीम. Copy is marked to the Honorable Chief Minister, Principal Secretary, the Principal Finance Secretary, Secretary Mines, and the Director of Mines and Geology. एक नी चार application आसा. I will read one paragraph here. The delay in issuing the permit is nothing but political witch hunt, which now looks a deliberate attempt by the department to delay the process just to trouble us without any reason. All the payments for the above mentioned ore tax are made respectively. All the above mentioned ore is bought from by paying all the applicable processing fees of DMG and also for the e-auction carried out by the department by paying all the dues. And last, we would like to bring the notice that the ore purchase from the order issued by the Honorable Supreme Court delaying the process in issuing the permits will violate contempt of court. हे 4 वर्सां तुवें डिपार्टमेंटाकडे फावटी मारून तांचे प्रेशर मारून हे ताणें 4 वर्सांनी दिला. सो म्हाका दिसता असले रॉंग नरेटिव्ह विदाउट फॅक्ट्स विदाउट डॉक्युमेंट्स हे पळय आम आदमी उलयता, हे फक्त गोंयच्या जनतेक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न चल्ला. आनी म्हाका एक समजना की तुमी पर्सनली कोणाक कितें टार्गेट करता. जर तर म्हज्या भितर खोट आशिल्लो किंवा म्हज्या भितर काही 1% सुद्धा जर कितें झोल आशिल्लो, हांव डॉक्युमेंट्स घेवन तुमच्या म्हऱ्यान कित्याक बसता आशिल्लो. आनी सिंपल तुम्ही विचार करा की जेन्ना गव्हर्नमेंटूच सांगता, गव्हर्नमेंट जेन्ना गायडलायन्स दिता, आनी पळय पॉइंट नंबर 4 गव्हर्नमेंट कितें सांगता, द ऑब्जेक्ट ऑफ द ई ऑक्शन इज टू एन्श्युअर that the state earns the highest revenue in the disposal of ore. So if I am contributing in the revenue for the state, what harm it is? म्हणजे गोंयच्यान लेजिटिमेट धंदो करचो न्ही. अरे कितले तरेचे धंदे आसा मरे आज. आमची बरे भाटां आसा. म्हणजे आजवर फाल्यां हो कितें सांगतलो की बीजेपी सरकार आसा आनी अमित पाटकराचे नाल्ल काडटा ते विकपा जायना बीजेपीचो हातान. म्हणून कितें पिशे भुरगेपणां जाली मरे. ते तो उलयना. आमची भाटां जातून म्हजी आवय नाल्ल सुपाऱ्यो कितें कितें बागायतदार आमी विकता. मग ते तूं कितें सांगतलो की प्रमोद सावंताचो आशिर्वाद आहा म्हणून अमित नाल्ल विकता म्हणून सोसायटीक. हे भुरगेपणां जालें ना. म्हाका दिसता हे असले घाणेरडे राजकारण, कोणाकूय पर्सनली डिफेम करप ऑन रॉंग फॅक्ट्स जाका कांयच तथ्य ना. म्हाका दिसता दिस इज द ब्लॅक डे इन द हिस्ट्री ऑफ गोवन पॉलिटिक्स. असले म्हाका राजकारण हांवें जाल्यार केन्ना पळोवना. तरी आनी एकदां, आनी तो सांगता खूब कितें कितें उलयलो. आय डोंट वॉन्ट टू गो इन टू दॅट, कित्याक आमचे लेवल तांच्या इतले सकयल ना. वी आर हियर टू, आम्ही राजकारणात आसात लोकांक लागून. आज लोक पीडित झाल्या फ्रॉम दीज भ्रष्ट चुगला पार्टी. आज ओपोजिशनान जितल्यो पार्ट्यो आसात ते आज सरकाराच्यो चुको, सरकाराची केल्ली करप्शनां, सरकाराचे केल्ले स्कॅम हे भायर काडपाक आमी आसा. दुसरे तो सांगता प्रमोद सावंताचेर हांवें कितल्यो प्रेस घेतल्यो. प्रमोद सावंताचेर हांवें कितल्यो प्रेस घेतल्यो हे प्रेसाक आनी गोंयच्या जनतेक खबर आहा. काय जेन्ना प्रमोद सावंताचेर प्रेस आसता आसतना हो एखादी बंद करून बसता आसतलो. सो म्हाका दिसता हे पळय ताणें आज प्रेस घेवन जे उलयला ताणें खुबशे शब्द यूज केले की जुडास, आनी तो म्हणटा की हांवें रुमर स्प्रेड केली. आमी कसल्योच रुमर स्प्रेड केल्ल्यो ना. ताणें लास्टाक सांगलें की केजरीवाल म्हणटा तो एक इंटलेक्च्युअल मनीस, तो म्हणपाक कोणाच्या तोंडाक लागना. जर तर केजरीवाल जर तर इंटलेक्च्युअल जाल्यार केजरीवालान बेसलेस स्टेटमेंट, इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट फ्रॉम अ पब्लीक प्लॅटफॉर्म कसो केलो रे बाबा. काय तुवें ताचे कान भरले. ती प्रेस कॉन्फरन्स जर पळयत जाल्यार हो काँग्रेस पक्षाच्या भितर ऑर्गनायझेशन कितें चल्लां तें उलयता.
काय आता कोण बीजेपीचे थोडे स्लीपर्स येला ते इन्फॉर्मेशन दिता काय? म्हाका दिसता हो एक प्रयत्न चल्ला की आज सगळे विरोधक पार्टी फाटले गेल्ले काही महिने आम्ही या सरकाराक कॉर्नर केला. प्रत्येक विषय असून हे सरकार काही बॅकफुटार गेल्ले, पण गेल्ले 2-3 दीस आम्ही पळयता की तो फुल डायव्हर्जन बीजेपीचेर जो अटॅक आसा तो डायव्हर्जन जावन आज खंय तरी आम आदमी चल्ला कितें. आज दिन दहाडे म्हापशा एका दोतोराच्या घरा डिकॉयटी जाता, वेर मेन रोडाचेर ताचे घर. सो वेर टुडे लॉ अँड ऑर्डर इज कोलॅप्स्ड. अमित शाह देशाचो गृहमंत्री गोंयांत आयिल्लो, आम्ही कितलेशे प्रश्न विचारले, एकूय प्रश्नाचेर ताणें जाप दिवना. गव्हर्नमेंटाचे फंक्शन म्हणटा मुख्यमंत्री, माझी घर योजना म्हणून स्कीम लॉन्च केली, गव्हर्नमेंटाचे प्रोग्राम त्या डायसाचेर दामून आयक बसला. अरे बीजेपी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम तो मुख्यमंत्र्यान हाचेर आज उत्तर दिवपाक जाय. तुम्ही एक्सचेकराचे पैसे या टॅक्स पेयराचे पैसे तुम्ही फक्त बीजेपीचो प्रोपगंडा करपाक यूज करता. चल्ला कितें? आणि दुसरी मजा म्हणल्यार फक्त बीजेपी आज गोंयच्या जनतेक एक धर्माच्या नावार फूट घालपाचो प्रयत्न करता. हे आता न्ही, हे गेल्ले 14 वर्सां आमी पळयले. आमचो लिडर राहुल गांधी सदांच सांगत आसा की बीजेपी म्हणटा ते डिव्हिजन करपा आयल्या. हांव नको हे आम आदमीचे धोरण कितें, आय कीप माय केस विथ पीपल. अरविंद केजरीवालाचेर म्हाका काय उलोवपाचें ना. तो म्हणटा अरविंद केजरीवाल खंय आनी हांव खंय. होच अरविंद केजरीवाल जेन्ना अरेस्ट जाल्लो, जेन्ना जेलीन गेलो, जेन्ना हाका इलेक्शनाच्या पयलीं पळय भायर सोडलो, तेन्ना अरविंद केजरीवालान कितें सांगलें की आपल्या इमानदारीची खंय सर्टिफिकेट जनता दितली. जनताच्या कोर्टान आपूण वतलो आणि आपल्या इमानदारीची सर्टिफिकेट खंय जनतान दितली. जनतान ताजी सर्टिफिकेट कित्या खातीर दिल्या? दिल्लीच्या इलेक्शनाक आम आदमीची सर्टिफिकेट आणि स्वतः अरविंद केजरीवालाची सर्टिफिकेट दिल्या. सो ती ताजी इमानदारी आसा ती देशाच्या जनते मुखार आहा. हांव ताचेर वचना. आज आमचो प्रायम फोकस इज भारतीय जनता पार्टी. आज भारतीय जनता पार्टी कशा पद्धतीन गोंय काबार करता हे म्हाका दिसता आमी मुखार हाडीत रावपाक जाय. ना की आमी फाल्यां हो ही पार्टी अशें करता, ती पार्टी अशें करता. आय थिंक गोंयच्या जनतेन हाच्या मुखार तरी हांव कसलेच पेपर, कसलीच प्रेस म्हाका प्रूव करपाक जाल्यार करचो ना. गोंयच्या जनतेक ज्या ज्या वाठारान ऑफकोर्स जेन्ना मायनिंगाचो बिझनेस आशिल्लो तेन्ना रायट फ्रॉम सांगे टू केपे टू कावरे टू पिसुर्ले टू सोनची टू कोडले सगळे गोंयचे लोक म्हाका वळखता. म्हजी सर्टिफिकेट हे असले फुटींग आदवोगादान दिवपाची गरज ना. तांकां हायकोर्टाच्या जजमेंटाची डेटूच खबर ना. हे कसले आदवोगाद रे? हा, जे लोकांक गोंयच्या जनतेक फटयता सांगून ऑर्डर आयल्या म्हणून की ऑर्डर तुमच्या मुखार दवरता, नाल्यार व्हरून ही पावया तुमी त्या अमित पालेकरा कडेन की हे कसले लॉयरांची लायकी कळटा. हांगा डेटी खबर ना, हांगा फॅक्ट्स खबर ना, हांगा कांयच खबर ना आणि उलयता बेश्टे वाऱ्यार उलयता. आणि आमी फॅक्ट्स एंड फिगर्स दवरता म्हणटा. कोणाक तुमी ट्युशन काडटा? हे सगळे डॉक्युमेंट्स, ही सगळी सेल परमिटां, हे इनवॉयसीस डायरेक्टर ऑफ मायन्सान घेतिल्ले, हांची इनवॉयसीस डेट पळया 10 ऑगस्ट 2021. हो आसा 10 नोव्हेंबर 2021. हो खंयचो? हो कावरेचो. म्हळ्यार तूं कितें सांगता की कावऱ्या तेन्ना कोण आशिल्लो? आज सुभाष फडणवीसाचो आशिर्वाद आहा म्हणजे. अरे कितें उलयता तुमी? दिस इज एन ऑक्शन विच वॉज डन बाय द गव्हर्नमेंट. फाल्यां नुस्त्याचें ऑक्शन जाता. हाजो तुमी कितें म्हणटले की निलकंठ हळदणकराचो हाताक म्हणून मेळ्ळें म्हणून. अरे हायेस्ट बिडर जो आसा ताका मेळटलें न्ही. तुजे कडेन तांक आसा, तुजे कडेन जर कापाजदाद आहा जाल्यार तूं घे हाय प्रायसाक. I am proud to say that I have contributed to the revenue of the state. If I have participated in auction, and if I have bought at high price, where that money has gone? That money has gone to the account of Director of Mines and Geology. This is not something which is gifted. So म्हाका दिसता असले बेबुनियाद जाका कांय तथ्य ना असले अमित पालेकरान हाज्या मुखार उलोवचें न्ही. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.